नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज करूया निरपणसाची काप फ्राय। निरपणस तासून ताजी हांवें अशी काप करून घेतल्या। काप करता आसतना ल्हान मोठी तुमकां जशी आवडटा तशी करून घेयात। निरपणसाची काप करता आसतना खूब दाट करपाक जायना आनी एकदम पातळ करपाक जायना, अशी करपाक जाय। ही निरपणसाची काप केल्या नंतर उदकान हांवें धुवन घेतली। तातून घालुया चवी पुरते मीठ, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, हळद मीठ आणि मिरचीची पावडर लावून घेऊया। निरपणसाच्या कापांक मसालो लावून घेतलो। फोडींग मसालो लायल्यानंतर खूप वेळ दवरपाक जायना, ताका उदक सुटपाक लागता। आता आमी रोकडी फ्राय करपाक घेऊया। वो हांवें रवो घेतला, तातून हांव थोडे तांदळाचे पीठ घालता। तांदळाचे पीठ आणि रवो मिक्स करून घेऊया। या कापाक आता आमकां रवो लावून घेवपाक जाय। असो रवो लावून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, ताजेर हांवें तेल घातला। रवो लावून घेतिल्ल्यो फोडी आमी तव्याचेर घालुया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। ताजेर थोडे तेल घालता, परतून घेऊया। दोन्ही वाटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। निरपणसाचे काप बरे शिजला। आता हांव काढून घेता। निरपणसाची काप फ्राय खूप रुचीक टेस्टी तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त काय, स्वस्त राहात। देव बरे करू।